फाटल्या 5.5 वर्षांत गोंयांत वट्ट 168 सायबर गुन्हे नोंद जाल्यात। 2019 10 केशी, 2020 24, 2021 20 केशी जाल्यार 2022 51 केसी नोंद जाल्ल्यो। तातूंतल्या चडशा केशींचो तपास अजून चालू आसा, जाल्यार फकत 13 केशींची ट्रायल चालू आसा। 2023 नोंद जाल्ल्या 32 केशींतल्यो 28 केशी अजून अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसात। 2 केशींचे ट्रायल चालू आसा, जाल्यार 2 केशी पुराव्यांच्या उणावाक लागून बंद केल्यो। तशेंच ह्या वर्सा म्हळ्यार 2024 ते आतां मेरेन 31 सायबर गुन्हे नोंद जाल्यात। हातूंत हायटेक चोरांनी 11.5 कोटी रुपया चोरल्यात। हुस्को करपा सारकी गजाल म्हळ्यार हातूंतल्या एकाय केशींत चोरांक धरपाक सायबर गुन्हे पुलिसांक येस येवंक ना। हालींच्या तेंपार गोंयांत सायबर क्रायम्स खूब वाडल्या। दिसान दीस सायबर क्रायमाचे केसी येत आसा आनी अशे लोकांक लाखांनी रुपयांचे गंडो लोक घालतात खंयच्यान। फाटल्या 5.5 वर्सांत 168 केसीस रिकॉर्ड जाल्या गोंयांत। पूण सगळ्यांत चड अजापाची गोश्ट म्हणल्यार हातूंतली एकय गोश्ट केसी भितर कन्विक्शन जाल्ली ना आनी चडश्यो केसी आहा त्यो फक्त अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा। कांय लोकांक अरेस्ट केल्लें आसा, पूण हें ओवरऑल जर पळयत आनी जर कन्विक्शन जर कोणाचें जायना, हाजे खातीर सायबर क्रायम सेल आसा तांच्या कार्यक्षमते बद्दल दुबाव व्यक्त करपाक शकता। आनी एक प्रश्नचिन्ह तयार जाता की खरेंच आमचे सायबर सेल इक्विप्ड आसा काय ना अशे तरेचे केसी हँडल करपा खातीर। कारण हो जी सायबर क्रायम जी आसा ती हायटेक लोक करता आनी ते इतले फास्ट जाता आनी सगळे सायबर फिल्डान इंटरनेटाचेर जाता। सो ताजे खातीर जो पर्यंत आमची सायबर सेल हायटेक जावची ना आनी आमचे कडेन अशे तरेचे इक्विपमेंट आसचेना आनी जो पर्यंत पोलीस ऑफिसरूय बीन त्या लायकीचे आसचेना तो पर्यंत हे सायबर क्रायम्स जी कन्विक्शन आसा ते जावची ना। आनी ताजे खातीर आमी लेटस्ट जर आमी पळयत ह्या वर्सा केसीस खूब वाडल्या। ऑलमोस्ट 33 केसीस जाल्यो ऑलरेडी मे पर्यंत आनीक तातूंत भितर 11.5 कोटी रुपया हे लोकांचे हातूंत भितर चोरयेक गेल्या। सो अशी जर इतली सिरियस गोश्ट आसा ही आनी हाजे खातीर सरकारान जाता तितले बेगीन हो सायबर सेल जाग्यार घालचो पडटलो आनी सायबर केसी हांच्यो इन्व्हेस्टिगेशन बरें प्रॉपर जावन जाता तितले कन्विक्शन करचें पडटलें, जाल्यारच ह्यो सायबर क्रायम्स कमी जावपाक शकतात। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर निरज नायक।